नमस्कार, हांव विश्वनाथ आणि गोमंतक टीव्हीन तुमकां सगळ्यांक येवकार। लोकसभेचे वारें देशान व्हांवपाक लागला। भाजपान सच्चे प्रमाण वेंचणुकेच्या तयारेचे फर्स्ट गियर घातला आनी तांणी बरेपैकी मोसम घेतला। दुसरे वटेन काँग्रेस परंपरे प्रमाण कासवाचे गतीन चलता। तिसरो म्हत्वाचो घटक आसा तो म्हळ्यार प्रादेशीक पक्ष। गोंयचे बाबतींत पळयत जाल्यार मोगो आनी भाजपाचो गोंयांत बरो संवसार चालू आसा। विरोधी पक्ष काँग्रेसीचो अंतर्गत घरगुती कलह थांबपाचें नांव घेना। कांय वर्सां फाटीं नव्यानूच जल्माक आयिल्लो गोवा फॉरवर्ड पक्ष लोकसभेच्या वेंचणुके खातीर संभ्रमांत पडिल्लो दिसता, जाल्यार पाळण्यांतलो आरजी पक्ष नेटान हातपांय बडयत लोकसभेच्या तयारेक लागला। एकंदर अशी राजकीय परिस्थिती आसा अशें आमी म्हणपाक शकतात। आज आमी चड करून अदीक उलयतले ते काँग्रेस आनी आरजीचे बाबतींत। आरजीचेर सदांच काँग्रेसी कडल्यान एक आरोप जाता, तो म्हळ्यार ते मतां फोडटात आनी ताचो लाव भाजपाक जाता। हय, आरजीक लागून काँग्रेसीची मतां फुट्टात हें मान्य आसा, मात ताका फकत आरजी कशी जबाबदार? आपूण कितले उदकात आसात हें काँग्रेस केन्ना तपासतली? खरें म्हळ्यार आरजी मतां फोडटा असो जेन्ना काँग्रेस आरोप करता तेन्ना ते तांकां स्वताकूच एक्सपोज करतात। काँग्रेसी कडेन आमदार सांबाळपाक जायना हें उब्या गोंयान पळयलां। आतां जर तुमी तुमची मतांय सांबाळपाक शकनात जाल्यार हाचो अर्थ कसो घेवप हाचेर स्वता काँग्रेसीन आत्मचिंतन करपाची गरज आसा। खरें म्हळ्यार काँग्रेसीची ही दशा कित्याक जाल्या हें सांगपाक खंयचेच ज्योतिशाची अजिबात गरज ना। रसातळाक गेल्ल्या पक्षाचें संघटन, पक्षा मदीं राष्ट्रीय पातळी सावन राज्य ते गट काँग्रेस पातळी मेरेन फुडाऱ्यां मदीं आशिल्लें गटातटाचें राजकारण, हेवे दावे, कुरघोडीची वृत्ती ह्या सगळ्याक लागून काँग्रेस पक्षाची ही दशा जाल्या। आता तुमच्या घरान उजो लागला आसत जाल्यार तो तुमी पालोवपाची गरज आसा। दुसऱ्याच्या घरांत उजवाड फाकला ताची नसाय करून जावचें ना। जर काँग्रेस पक्षाची ही दशा आसत जाल्यार लोकांनी काँग्रेसीक मतां तरी कित्याक मारची? ते परस जर काँग्रेसीच्या जाग्यार तांकां आरजी हो बरो पर्याय दिसता आसत जाल्यार लोक अवश्य त्या पर्यायाचेर विचार करतले। लोकांची मतां वा खास करून क्रिस्ती समाजाची मतां हाचेर फकत काँग्रेसीचोच दावो किंवा मक्तेदारी आसपाक शकना। आता आरजी ही भाजपाची बी टीम असो जो आरोप जाता ताजेय कंगोरे तपासून पळोवपाची गरज आसा। मनोज परब सदांच मंत्री विश्वजीत राणे आड आक्रमक जाल्लो दिसता वा सत्तरीत ताच्यो खूब भोवणी असतात, मात तेच मनोज परब आनी आरजीची आक्रमकता वा वावर आमकां मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताच्या सांखळे मतदारसंघांत मात दिश्टी पडना। फाटल्या विधानसभेत आरजीक लागून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत 666 मतांनी इतल्या काठार निवडून आयिल्लो। आरजी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचे मतदारसंघात कित्याक सक्रिय ना असो जायते जाणांक प्रश्न पडला, मात आमी ही गजाल लक्षांत घेवपाक जाय ती म्हळ्यार सांखळे काँग्रेसूय थंड आसा, कोणूच कांय उलयना। खरें म्हळ्यार काँग्रेसीचो अमीत पाटकारा विशीं लोकां मदीं बरें मत आसा। भाजपांतले खुबशे लोक सुद्दां खाजगीत उलयतना अमीत पाटकारा विशीं बरें उलयतात। म्हज्या कोतान अमीत पाटकार काँग्रेसीच्या प्रदेशाध्यक्षपद घेवन स्वताचे राजकीय कारकिर्दीची रिस्क घेता, कारण फाटले विधानसभा वेंचणुकेत कुडचडे मतदारसंघांतल्यान तो फकत 672 मतांनी पडला। पाटकारान कळ्ळें म्हळ्यार कुडचड्यार चड लक्ष दिवपाची गरज आसा, ना की काँग्रेसीचे हे चक्रव्यूहांत आडकून बसपाचें। सध्या एकंदर राजकारण पळयत जाल्यार भाजपा फाटोफाट आरजीन लोकसभे खातीर नेटान तयारी सुरू केल्या। आरजीन लोकसभे खातीर उमेदवारांच्या नांवांची घोशणा केल्या ते तांचे राजकीय हुशारेचे तुस्त करपा सारकी आसा। सध्या काँग्रेसी परस आरजीचो लोकां मदीं मोठ्या प्रमाणात वावर दिसता। आरजी काणकोण ते पेडणे आनी सांगे ते सत्तरी अशा सगळ्या म्हालांनी लोकांचे वेगवेगळे विशय मांडटना दिश्टी पडटा। खरें म्हळ्यार आरजीन इंडिया आघाडीत वांटेकार जावपा खातीर शिनाल दिल्लें, मात काँग्रेसीचो अहंकार मदीं आयलो। आरजीक एक सीट सोडपाक काँग्रेस तयार ना, मात काँग्रेसीन सद्याक तांची जी राजकीय दशा जाल्या ती प्रामाणीकपणान मान्य करून एक सीट आरजीक सोडपाक जातालो। दक्षिणेत काँग्रेस आनी उत्तरेत आरजी अशें जर समीकरण जाल्लें जाल्यार भाजपा खातीर हें इक्वेशन निखालस जड वचपाचें। भाजपाक सत्ते पासून पयस दवरपाच्यो काणयो सांगपी काँग्रेसीक हें राजकीय शाणेपण सुचलें ना वा तांकां तें नाकाच हें कळपाक मार्ग ना। आता आरजीचेर जो एक शिक्को बसता की ते मतां फोडून भाजपाक जैतिवंत करून दितात, तो जर पुसपाक जाय जाल्यार आरजीक एक तरी लोकसभेचो सीट जिखचो पडटलो। तशें जालें जाल्यारूच आरजी कडेन पळोवपाचो दृश्टिकोन पुरायपणान क्लियर जातलो।
आरजीन नेटान काम चालू केलां हातून दुबाव ना। तांचो एक सीट जरी आयलो जाल्यार ते सोने पे सुहागा थारतले। आरजी लोकसभेत नंबर 2 ची पार्टी थारली जाल्यार गोंयकारांनी अजाप मानपाची गरज ना। हांव खंयचे पक्षाचो समर्थक अजिबात ना। वस्तुनिश्ठ परिस्थितीचेर भाष्य करप हाचो अर्थ खंयचे पक्षाचो समर्थक अशें अजिबात जायना हे सुजाण नागरिकांक कळटले आनी पडटले हाची प्रामाणीक आस्त बाळगिता आनी हांगाच थांबता। तुमी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।